अशोक नायकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ली सध्याची भंडारी समाजाची समिती ही बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे मत जिल्हो उपनिबंधकान नोंदयला। आतिश मांद्रेकर आणि अनिश बकाल हांणी सध्याची समिती विरोधात उपनिबंधकाकडेन कागाळ केली। अशोक नायकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ले सध्याचे समितीक 2018 ते 2021 मेरेन समितीचेर रावपाचो अधिकार आशिल्लो। उपरांत 2021 वेंचणूक जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना। ताका लागून आदले समितीक भंडारी समाजाचे नेतृत्व करपाचो कसलोच अधिकार नाशिल्ल्याचे उपनिबंधकान म्हटलां। समितीची वेंचणूक बरे भशेन जावची हाचे खातीर प्रशासक नेमचो अशी सुचोवणी उपनिबंधकान केल्या। भंडारी समाज एक इलिगल कमिटी चलयता म्हणून एक व्हडलो वांटो समाजाचो तेजेर फायट दीत आसले। तातूंत कांय म्हयन्या पयलीं बाब एडवोकेट आतिश मांद्रेकर आणि अनिश बकाल ह्या दोगांनी जे समाजात इलिगल कितें चल्लां तेजेर कंप्लेंट केले डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्राराक आनी ताजेर सुनावणी जाली। म्हाका दिसता 7-8 हियरिंगां जाली आनी दोगांय पार्ट्यांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिवन डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रारान एक ऑर्डर दिली आनी ती आयज आमकां आमच्या हातीन पडल्या। आनी ती ऑर्डर अशी म्हणटा की अशोक नायक आनी जी कमिटी आसा ती बेकायदेशीर आनी तिका कसलोच अधिकार ना रावपाक आफ्टर 2018 टू 2021 तिचो टर्म आसलो। तेजे उपरांत ते इलेक्शन जावंक जाय आसले ते जालें ना। आयज गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंटाचो तो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर आसा ताणें म्हटलां की आमच्या समाजाचें फुडलें इलेक्शन बरे भशेन फेर इलेक्शन जावचें म्हणून एक गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करचो आनी त्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या अंडर फुडलें इलेक्शन जावचें। आयज एक भंडारी समाजाचो जे आख्खो समाज जो एकठांय आसा तांचो आयज विजय जाल्लो आसा। हे 15 जाणांची कमिटी हेंच्यांनी आयज 3 वर्सां नियरली 3 years ते इलिगली कमिटी चलयत आसा। आयज तेंच्यांनी कितें केलां तितलें स्ट्रायक डावन केल्लें आसा, सेट असायड केल्लें आसा रजिस्टरान। आनी आयज एक आमकां समाजाक एक मोकळीकाय दिल्ली आसा की एक तुमकां एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करतलो गव्हर्मेंट आनी तेज्या अंडर तुमी सगळे जे 21 जे आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा आमच्या पुर्वजांनी केल्लें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेज्या प्रमाणे आनी जो इलेक्टरल रोल आसा आमचो 2018 जो केल्लो तो गव्हर्मेंटाक सबमीट जाल्लो आसा तेज्या प्रमाणे प्रत्येकाक वोटिंगाचो रायट आसतलो। आमी जस्टीस मागपाक गेल्ले एक सब रजिस्ट्राराच्या फुड्यान आनी आयज ती न्याय आमच्या समाजाक मेळ्ळो आसा।